Join Cell Academy, Goa's best coaching for IIT, JEE, and medical exam preparations for class 8 to 12. State toppers for NEET and JEE Main 2024, both produced by Cell Academy. Admissions are now open for class 8 to 12 and repeaters medical batch for NEET 2025. We have study centers at Margao, Vasco, and Porvorim. काकोडा, वास्को, म्हापसा आणि फर्मागुडी सगळ्यांना जे भुरगे पळयता तांच्याय खातीर म्हजे बेस्ट विशीस. खरें म्हटल्यार एक्चुअली आमी ITI अपग्रेडेशन करता ह्यो 5 विजुअली आसतली, वास्को आसतली, फर्मागुडी आसतली, म्हापसा आणि काकोडा ह्यो 5 ITI आमी अप्रॉक्सिमेटली 225 crores, 165 from Tata and other from the government, means 68 around 200 crores. 168 crores rupees जे आसा हे टाटान स्पॉन्सर केले आणि उरलेले पैसे गव्हर्नमेंट ऑफ गोवा घालता. आणि त्या खातीर सगळ्यात पयली टाटा टेक्नॉलॉजी किंवा टाटा इन्स्टिट्यूट हांचे खूप खूप अभिनंदन करता. 8th पास आसत आणि 10th फेल आसत जाल्यार तेणी एका वर्साची ITI जर केली जाल्यार ती इक्विवलंट टू द 10th पास. फक्त ताका एकूच सर्क्युलर काडपाक जाय म्हणजे तो गव्हर्नमेंटाच्या MTS पोस्टाक एप्लाय करपाक एलिजिबल आसा. हो सर्क्युलर आमी इश्यू करता. ताका वेगळी बोर्डाची एग्जाम आनी दिवपाची गरज ना. ही विल बी द इक्विवलंट टू द 10th पास. ही कॅन डायरेक्टली म्हणजे 8वी पास आसा आनी जर भुरगो बरो चड शिकना जाल्यारूय तेणी डायरेक्टली ITI नी एडमिशन घेवचें. ही विल बी इक्विवलंट फॉर द 10th पास ह्या हेजेर येतलो. 10th पास आसा आनी 12थाक तरी म्हणजे 12थाक आर्ट्स आनी कॉमर्स किंवा सायन्स न करता तो जर ITI आयलो जाल्यार एट प्रेझेंट आशिल्लें की ITI शिकची आनी 2 लँग्वेजचे सब्जेक्ट गोवा बोर्डाचे दिवचे हो आतांचो कन्सेप्ट आसा. पण आमी फुडल्या वर्साच्यान त्याय कन्सेप्टाचेर येता. तेणी 2 वर्सांची जर ITI केली जाल्यार ताका 12th पास ही इक्विवलन्सी येतली. ताका वेगळी बोर्डाची लँग्वेज सब्जेक्ट दिवपाची गरज लागची ना. ही विल कन्सिडर एज अ 12th पास.